सेंट फ्रांसिस झेवियराचेर केल्ल्या वादग्रस्त स्टेटमेंट प्रकरणात वास्को JMFC कोर्टान गौतम खट्टराक दिलो सशर्त जामीन 15,000च्या 2 श्योरिटीचेर खट्टर. दारबांदोडा आगलोट कुशिल्ले अवस्थेन सापडलो पट्टेरी वाघ. राना खातें करता तपास. पोस्टमॉर्टम रिपोर्टा उपरांत मरणाचें कारण जातलें स्पश्ट. सरकारान SIT स्थापन करून ओल्ड गोवा सांकवाळे विजयदुर्ग देवळा लागसार उत्खनन करचें. खरो इतिहास मुखार हाडचो हिंदू एकता मंचाची आझाद मैदानावेल्यान मागणी. धार्मीक भावना दुखयल्ल्यान म्हापसा दिवचल आनी फोंडा पुलिसांची तिगा आड लुकआउट नोटीस. सोशल मिडियाचेर आक्षेपार्ह कमेंट. कुचेलीचो 61 वर्सांचो थळावो सुभाष नायकाचो खून बरोच बडयल्लो म्हूण पोस्टमॉर्टम रिपोर्टांतल्यान उक्ताडार. दोग दुबावीत पुलिसांच्या ताब्यांत. पत्रादेवी चेक नाक्यार गाडयांची ऑटो डॉक्युमेंटेशन चेकिंग. PUC नाशिल्ल्यान लोकांक 10 ते 20,000 फायन. पर्यटक गोंयकारांचो छळ. थळावे रस्त्यार. सिव्हियर डिझास्टर अलार्म सिस्टमाचे देशभर मॉक ड्रिल. सकाळी 11:41 वरांचेर मोबायलांचेर व्हायब्रेशना सयत अलर्ट मेसेजी. आपतकालीन परिस्थिती वेळार अलर्ट दिवंक सिस्टम जाग्यार. सार्वजनिक जाग्यांचेर नमाज पठण करप हो हक्क न्ही. अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचो निकाल. उत्तर प्रदेशांतलो एकटो लोकांक घेवन दान दिल्ले जागेन करतालो नमाज पठण. सरकारान केल्लो विरोध. पश्चिम बंगालांत 15 मतदान केंद्रांचेर जाले मतदान. TMC भाजप कार्यकर्त्यां मदीं परत वाद. पुलिसांचो लाठीचार्ज. छत्तीसगडांत IED स्फोट. 4 जवान सोंपले. DRGचे इन्स्पेक्टर आनी कॉन्स्टेबलांनूय वगडायलो जीव. कांकेर नारायणपूर शिमेर मायन क्लियरिंगा वेळार अपघात.